ओके, दुसरी Five. गजाल दुसरी आता एक वो लँडा बाबतींतल्यान जालो. दुसरी गजाल आता फायनान्शियल हातूंतल्यान जंय मनोहर पर्रीकारान सांगलें की 10,000 crores एवरी इयर वी आर पेईंग टू दी सेंटर आणि तातूंतले 5,000 जवळ फक्त एक मायनिंगाचेर आसतात. आमकां मेळटात फक्त 900 crores सेंटरा कडल्यान. आमचो रेव्हेन्यू जो आसा इट इज नॉट मोर दॅन 4,500 crore. तितलोच आमकां मेळटा बट वी गिव लॉट टू दी सेंटर. सो अशा वेळार गाडगिल मुखर्जी फॉर्म्युला आसा तातूंत भितर आमचे सोशियल आनी इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स आर सो गुड की आमकां तातूंतल्यान कसल्याच तरेचे प्लॅनिंग कमिशना कडल्यान हे मेळना आनी वी शूड गेट इट. व्हॉट डू यू फील अबाउट दॅट? ते मेळची न्ही. See, this has been a demand for a long time. Like Bombay is demanding, depending upon how much they contribute to the center. But Bombay, not Maharashtra. The city of Bombay says that we are contributing much more to the center than any other state, including the state of Maharashtra. But they are also demanding proportionately. But we have to understand that ours is a poor country. There are states like Bihar, UP which are poor. So the funds which are generated throughout the country are going for the entire country. No, I am not on funds. One more Prakash. Let me complete. But I am also opposed to type of packages that the central government is giving. Now we are talking of some package for Nitish Kumar, some package for Mamta Banerjee, some package for Akhilesh Yadav. When Chandrababu Naidu was there, he says, I am distributing 2 rupees rice and he gets a package. That happens once in a while when presidential election takes place. No. Karunanidhi distributed color TVs and still demanded a package. So this sort of popular measures should not be funded by the state. I am on principle. Here it is not I am on principle. संदेश ऐका राव, आमकां 87 स्टेटहूड मेळ्ळे. करेक्ट? 87 आमकां कितले मेळटाले सादारण म्हणजे युनियन टेरिटरी आमकां सादारण 90-95% आमच्या वर्साच्या बजेटाचो पयसो सेंटराचो मेळटालो. थंयच्यान आमी 87 स्टेटहूड मेळ्ळें. अनफॉर्च्युनेटली 1.5-2 वर्सांत गाडगीळ मुखर्जी मॉडिफायड फॉर्म्युला म्हणून आयलो जो संदेशान सांगलो त्या प्रमाणे जी बॅकवर्ड तांकां बिमारू राज्य म्हणटात. UP, बिहार तांकां एक संज्ञा घाल्या बिमारू म्हणून म्हणजे बॅकवर्ड राज्यां. थंय चड पॉप्युलेशन, इलिटरसी चड, तांकां स्पेशल प्रॉब्लेम्स म्हणजे कसले असले टेररिजम आनी कितें हय हे सगळे आशिल्ले हांकां चड एलोकेशन जाता. वेरेज गोंयाक आमी स्मॉल स्टेट, आमी एक अशी युनीक स्टेट जंय आमचे इंडिकेटर्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, इकॉनॉमीक इंडिकेटर्स, एज्युकेशन इंडिकेटर्स आमचे एकदम फुडारिल्ले आसा. जाल्यार आमकां हें डेव्हलपमेंट आमचो रेट पळय आसता तो हाय आसता, ग्रोथ रेट. देन आयकून घे, ग्रोथ रेट जेन्ना हाय आसता तो टू कीप दॅट रेट आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हाजे खातीर आमकां वेगळे पद्दतीन केंद्रा कडच्यानय डेव्हलपमेंटाक फंडींग जाय. ते खातीर हांव म्हणटा आमकां स्पेशल स्टेटस आमी मागणी करता. एकूच गजाल म्हाका सांग. गोवा कॅन एफोर्ड टू डू अवे विथ 165 crore बर्डन. आमकां नाका, आमी ते हे करतात आनी आमी पेट्रोल सवाय करतात, आमकां तो वॅट. No, this is exactly what I'm saying. See, you take up popular measures and then say that we demand money from the center. प्रश्न हो ना, आयकून घे, हांव तुका दोन्ही आन्सर करता. ताजे पयलीं एक तुका हांवें सांगलो विशय कित्याक जाय म्हणटा ते. दुसरो म्हजो प्रश्न असो आसा, तुवें सांगला पळय, इवन पर्रीकारान सारकें सांगूं ना म्हज्या कोतान काल. म्हज्या कोतान आमकां आमचे रिजर्व्स म्हणजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्सपोर्ट ऑफ मायनिंग आहा पळय, सादारण 15,000 कोटी वर्साक एक्सपोर्ट रिजर्व्स वतात. तातल्यान मागीर अरावंड 5,000-6,000 आमच्या टुरिजमांतल्यान रिजर्व्स वतात. जरी ती केंद्राक फूल मेळ्ळी ना तरी आमचे फॉरेन रिजर्व्सां वता. आनी दुसरें आमचे सादारण 5,000 वयर इन्कम टॅक्स कलेक्ट जाता गोंयांतल्यान वता, तें केंद्राक मेळटा. आमचे एक्सायज मेळटा सादारण 3-4,000 कोटी, कळ्ळें. आनी शिवाय आमचे पळय हे सगळे पळय रिसोर्सीस आमचे केंद्राक मेळटा ते पळय जाल्यार आमकां तांचे कडच्यान जें मेळटा तें अत्यंत अल्प मेळटा एलोकेशन. म्हणून तो एक विशय आसा. अशें आसतना आमचे जे डेव्हलपमेंटाचो फास्ट वेगाची जी एक वेगळ्या राज्याची मॉडेल राज्याची हें आसा ते कित्याक सेंटरान करता हो प्रश्न. आतां तुजो प्रश्न आशिल्लो 165. बरें, हांव म्हणटा कितें 165 आसा फाटल्यान तूं कांय न्ही करून पॉप्युलिस्ट म्हणून डिसमीस करूं नाका. वी कॅन एफोर्ड टू गिव. न्ही, पूण तूं असो डिसमीस करूं नाका. हांव तुका आतां दुसरो प्रश्न विचारता. जेन्ना तूं पेट्रोल सवाय करता, तुजे टुरिस्ट येता पळय ते गुरगुर फिरतात, ते गोंयांत सवाय पेट्रोल मेळटकर ते 1-2 दीस रावतलो तो टुरिस्ट 3 दीस फिरना. अशे पद्दतीचे ताजे बेनिफिट्स आसता. कितली बेनिफिट्स खूप भारी येता. बट आमी वॅटाचो मेजर चंक विच नो अदर स्टेट कॅन डू. आमी म्हणपाक शकता की आमकां पेट्रोला वयली वॅट नाका, इतली आमची परिस्थिती बरी आहा, तरी काय आमकां सेंटरान दिवचें?
No. That is what I'm saying. One more thing, Sandesh. See this distribution of money. संदेश हो पेट्रोल कमी दवरतका ट्रान्सपोर्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हे दिसांनी वाडला. Sandesh, this distribution of money. Diesel is different. This distribution of money is under a formula. Correct. There is a planning commission. Correct. There is a finance commission. Correct. They distribute it. Now say we want money for beach development. Okay, you put up a proposal, it may be considered. Then there is garbage management. It has to be done. These are requirements because we are a holiday destination. You put up a case for these special projects and maybe you get the money. But to say that we want package, like look at Mamta Banerjee's package. What she is demanding. हांव म्हणटा हांवें तुका कितें सांगलें एक बिमारू राज्यां जी बॅकवर्ड राज्यां No, but that is मोठी part of the राज्यां formula. See, that is a part of म्हणजे तुका फॉर्म्युला जाय तेन्ना नॉर्थ इस्टाक तुका वेगळो फॉर्म्युला मान्य आसा स्पेशल स्टेटस म्हणून हे बिमारू राज्यांक वेगळो फॉर्म्युला मान्य आसा आनी आमचें जे राज्य देशा परस 12% 15% चीफ मिनिस्टर ग्रोथ रेट सांगता ते राज्या खातीर एक फॉर्म्युला करपाक मान्य ना व्हाय नॉट आमी वेगळे व्हाय नॉट See, according to me, there is no stepmotherly treatment to the state of Goa. We are following the constitution. And as far as the northeastern states are concerned, they are hilly areas, they are tribal areas, and it is on this basis that they have this protection. So, आमकां प्रॉब्लेम जावं न्ही आमी ही प्रॉब्लेमॅटीक जावया आमी वायलंट जावया मागीर आमकां स्पेशल स्टेटसां व्हरतले वाय आय एम सेयिंग यू मेक अ कॅटेगरी ऑफ स्टेट्स which are good states, which are progressive states, which develop infrastructure, which model states. No. If more money comes, that is welcome. I am not saying that we should not ask for money. I am if saying we are getting ask. more money, so we I should support certainly as far as getting money, it is the most welcome thing to do. But I am on principle. He is saying why not create for us another formula for model states. Perfect. See, why correct. Why you break it there is no problem in having a special formula for a model state. That is the category I am asking for. If such a formula is evolved, there is no problem. But what I am trying to say is these formulas or these packages which each state, I am not talking of Goa state, I am talking of demands by states which are blackmail formulas. In fact, our federalism is going to something called blackmail federalism. The whole federalism is running on the system of blackmail. नाही पण of course, the big states are not at the instance of small states. हांव म्हणटा ब्लॅकमेल करूंकच नाका ताका लागून असो डिवायस कर आज गोवाच आसा फाल्यां आनी एक राज्य बिहार राज्य जॉइन जातले वा तुम्ही जो फॉर्म्युला घालून दिला ते हातू कॅटेगरीक आमी बसता व्हाय नॉट No, they are actually doing it. The bigger states are blackmailing the center. They are blackmailing. I am not blackmailing here. I am saying but we are not in a position to blackmail because we are small. Recognize our development, recognize our progress, if you have a formula, recognize our peace. No, if you have a formula by which say Goa gets every year because of our development, perfect, there is nothing wrong in it. But it has to be based upon a formula, not because of a demand made at particular times based on the discretion of the center. No. How you put up the center? No. मागे एकच गजाल कळ्ळें तुगेलो मुद्दो कळ्ळो आय थिंक मुख्यमंत्री ते सांगता न्ही he has agreed with your this thing also that बाबा स्पेशल स्टेटस म्हणजे परस बाबा एक आमचे खातीर स्पेशल कॅटेगरी असले हाजे खातीर एक वेगळी फॉर्म्युला तयार कर आणि तो फॉर्म्युला पण जोपर्यंत तो फॉर्म्युला जायना कितें आनी जोपर्यंत ही अशी तरेची 371च्या अंडर आमकां हाडपाची बी हें जायना तो पर्यंत कितें करपाचें हाजेर इतलेच सांगया आनी आमी काबार करया म्हज्या कोतान हे पळय देर इज वन लॉंग टर्म एंड वन शॉर्ट टर्म Okay, long term is 371, long term is a special formula for states like Goa. That is a long term strategy. What should be the short term strategy? Short term आमचे पळय एक्सपेंडिचर आसा पळय नॉन डेव्हलपमेंट एक्सपेंडिचर तो खूब वाडटा आमी पळयला जे पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट बी जनरेट केलां आतां कळटा न्ही खुबश्यो गोश्टी घेत सुटल्यात बी ती पद्दत कंट्रोला येवपाक जाय सो ते ताका लागून हें आसा आमचें बजेट कितें म्हणटात ताका ते तो एक कायदो सुद्दां आमी पास केल्लो आसा कंट्रोल करपाचो एक्सपेंडिचर बी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी तें आमी टायट करूं जाय आनी ही पळय अनवॉरंटेड एक्सपेंडिचर्स आसात ती कंट्रोल करूं जाय तेच प्रमाणे हांव एग्री जाता ज्यो स्किम्स आसा सबसिडीज आनी हे पळय त्यो फोकस्ड जे खरे गरिबांक जाय तांकांच वचपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हजे एकूच मिनीट उरला ताका लागून इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टींतल्यान जर पळोवपाक जाल्यार रोड्स इज द बिगेस्ट थिंग जाचेर फाटल्या गव्हर्मेंटा मदीं अशी पसून उलयताले की दी ओवरऑल कमिशन वीच वॉज गोईंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सगळें कितें वॉज समथींग बिटवीन 25% 25% पयसो फक्त कमिशनाचेर वतालो
अशे तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमची उबी जातालें. ह्यो सगळ्यो कंट्रोल केल्यो जाल्यार आमी आमची फायनान्सीस कंट्रोल करपाक शकता काय? संदेश आमचो रिव्हेन्यू कलेक्शन आहा पळय इवन वॅटाचें थंय खूब पिल्फरेज जाता. ती जर फाल्यां कंट्रोल जाली जाल्यार एकच गजाल सांग म्हाका. रेव्हेन्यू एक मिनिट उरला आनी आमचो Yes, सोंपलो yes, time. Time to सोंपला. sum म्हाका up- last final solution दी. So I am saying at presently have laws like non-occupation tax, impose FEMA very strongly. Insofar as packages are concerned, financial aid is concerned, on issue based, move the center and get that aid. But I would also say that any state which involves itself with unnecessary populist measures must be disqualified from any popular measures. फायनल सोल्युशन. हय म्हज्या कोतान हांव पूर्ण एग्री जाता ह्या गोश्टी कडेन. बट त्याच बरोबर म्हज्या कोतान नवे अवेन्यूज आमच्या राज्यांत सोदून काडूंक जाय जे रिसोर्स मोबिलायझेशनाचे अशे पद्दतीन काडूंक जाय की गरिबांक दुखू जायना. आतां हें एंटरटेनमेंट आमचे हब आसा आनी कितें म्हणटा अशे पद्दतीन करात. वाडयात रिव्हेन्यू आनी कंट्रोल एक्सपेंडिचर आनी पॉप्युलिस्ट मेजर न करता फोकस्ड सबसिडी करच्यो. सगळे सबसिडीक एक इन्कम टॅरिफ घालून त्यो गरिबांकच मेळच्यो. हें जर करीत जाल्यार म्हज्या कोतान म्हाका दिसता खूब सुंदर डिस्कशन जालें ह्या सगळ्या गजालीचेर दोनूय पॉयंटांचेर जे हांवें स्वता पासून एक्सपेक्ट केलें नाशिल्लें अशे तरेचें एक वेगळे तरेचें डिस्कशन जालें. आनी तातूंत भितर एक गजाल स्पश्ट जाली ह्या हातूंतल्यान. आनी जर राजकारणी जर सगळीं पळयतात जाल्यार तांणी ताचेर पळोवचें, ह्या गजालीचेर विचार करचो की दोन तरेची स्ट्रॅटेजी आखची पडटली गोवा गव्हर्मेंटाक. एक शॉर्ट टर्म आनी एक लॉंग टर्म. शॉर्ट टर्माच्या दृश्टींतल्यान जे एक्सपेंडिचर आसा ते एक्सपेंडिचर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बील पसून वापरून एक्ट वापरून सगळी कंट्रोल करपाचें आनी करप्शन पसून कंट्रोल केलें जाल्यार कितलेसोच पयसो आमचे कडेन हांगा उरपाक शकता. त्या दृश्टींतल्यान त्याच बरोबर क्लिओफातान सांगलां ते भशेन कांय स्पेशल पॅकेजीस, नॉट पॅकेजीस बट बाबा अमक्या गजाली खातीर अमके फंड्स जाय बीच डेव्हलपमेंटा खातीर आनी कित्या खातीर ह्या गजाली खातीर हे फंड सेंटरा कडल्यान घेवचे कित्याक आमी सेंटराक खूब दितात. ह्योय गजाली करच्यो. पूण त्याच बरोबर लॉंग टर्माचेर ही स्पेशल स्टेटसाच्या अंडर आमी जी गजाल म्हणटात तसो तरेचो वेगळो फॉर्म्युला गोंया सारक्या स्टेटी खातीर मॉडेल स्टेटी खातीर तयार करचो. आनी त्याच बरोबर 371 सारक्यो ज्यो गजाली आसात त्यो गोंय सारक्या स्टेटीक लागू करपा खातीर त्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न करचे. बट दॅट इज अ लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी हे खूब बरे विचार मांडले. ताका लागून खऱ्यांनीच तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, द ब्रेक आवर.